नमस्कार. कोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. शिरगांवच्या जात्रे वेळार धोंडांनी आनी हेर लोकांनी करची न्हय मस्तेपणां. जात्रे वेळार धोंड भाविकां सयत दर एकल्यान पाळची शिस्त. मुख्यमंत्र्याची खर शिटकावणी. काँग्रेसीन आता बायला आरक्षण विधेयकाकूय केला विरोध. काँग्रेस सुदारणांचे नाव आयकल्या बरोबर करपाक लागता विरोध. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो सणसणीत आरोप. उदकान भरिल्ल्या बालदेत पडून 10 म्हयन्याच्या सान भुरग्याक गुडी पारोड्या आयले दुखेस्त मरण. केपे पुलिसांनी घडणूक थळार धाव घेत पंचनामो करत चालू केलो फुडलो तपास. लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा राती शिरगांव सुरळीतपणान जाले मॉक ड्रील. पुलीस, उजो पालपी दळाचे जवान, ब्लॅक कमांडो, होमगार्ड आनी हेर मेळून 1,500 परस चड कर्मचाऱ्यांनी लायली हजेरी. हणजूण धरणांतल्या उदकाचो सांठो कमी जाल्ल्यान अंदू गिमाळ्यात 70कारांचेर येवपाक शकता उदकाचे संकश्ट. हणजूण धरणांत फकत 29% उदकाचो सांठो आशिल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आतां येवपाक लागल्यात उक्ताडार. आमदार विरेश आनी मनोजा मदीं सुरू आसात अंतर्गत केस्तांवां. आरजीपी पक्षात पडटा फूट, लोकांक पडला प्रस्न. आतां पळयात खबरो विस्तारान. शिरगांवच्या जात्रे वेळार धोंडांनी वा लोकांनी मस्तेपणां करीत जाल्यार ताची हयगय करचे ना अशी स्पश्ट शिटकावणी मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान सुरक्षा यंत्रणेक दिल्या. जात्रे वेळार धोंड भाविकां सयत दर एकल्यान शिस्त पाळची अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. लयराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर शेनवारा राती उसरा शिरगांवां घडोवन हाडिल्ल्या मॉक ड्रिला पयलीं मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हाणें शिरगांवां वचून सुरक्षा आनी हेर वेवस्थेचो आढावो घेतलो. ह्या वेळार आमदार प्रेमील शेट, उत्तर गोंयचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव, उपजिल्हाधिकारी तशेंच पुलीस, उजो पालोवपी दळ, येरादारी पुलीस आनी वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. मुख्यमंत्र्यान संबंधीत अधिकाऱ्याकडल्यान सुरक्षा व्यवस्थेविशीं माहिती जाणून घेतली. ताच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान लयराई देवीचे दर्शन घेतलें. पूर्ण जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या उपरांत आमकां घेवपाच्या कितें चड प्रिकॉशन आमी ह्या वर्सा घेतल्या. आनी म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची म्हणजे सगळ्यांची जबाबदारी आसा. आनी सगळ्यांची जबाबदारी आसल्या कारणान थंयसरूच तो एखादो लोकेशन काडलो किंवा एखाद्या लोकेशनाचेर कितें इन्सिडंट जालो आमी फुडें वचून लोकांक मदत करपाचें काम आमी सगळ्यांनी करचें. मुळात तें पुलिशेचें काम, तें कलेक्टराचें काम, फायराचें काम ना, किंवा दोतोराचें काम घेवंक कितेंय तरी इन्सिडंट जालो दॅट इज आवर ड्युटी. लोकांचो खंयसरूच ऑटोमॅटिकली लोकांक कसल्याच पद्दतीचो इजा जावंक हें आमी सगळे कडेन करता. एखादो पडलो, एखादो तुमचो गरज आसत आनी चड जर गोश्टी येतो आसत जाल्यार ताका वचून भायर काडपाचें काम तितकेंच आमी करचें पडटलें, इन्क्लुडींग लोड. म्हणजे तो स्पश्ट पडलें आसा. बरेचशे गोश्टी हातूंत आमी जेन्ना आसपाक मेळना तें जाता की कांयच कळचें ना. तें स्पश्ट पडलें आसा. तेमी लयराईची करूनच सांगता आमकां कोणाचेर थंयसर आमकां जिवाची पिडी काळजी घेवपाक जाय. ताज्या खातीर आमकां कोणाय कितें कुडीक अशा पद्दतीन गोश्टी करता सगळ्यो दिसलो आसत जाल्यार ताका गरजेच्यान पयलीं सायडीक काडप हें सगळ्यांचें आमचें पयलीं काम आसा. ह्या ज्या जाग्याचेर आमकां प्रिकॉशन घेवपाक जाय ती घेतल्या. आनी इन्क्लुडींग आमच्या जात्रेचो 1 दीस जो म्हत्वाचो आसा पर्टिक्युलरली एक थोड्या वेळा खातीर आमकां 30-40 मिटर जरी आमकां बंद करचो पडटा आसूं जाल्यार बंद करा. म्हणून पब्लिकाक आनी धोरणांकूय आव्हान करता की खंयतरी जात्रेच्या ह्या दिसा खंयसरूच कोणाची गोश्टी करची आनी जाता तितको जाता तितके ल्हान भुरग्यांक आनी जाणट्यांक ह्या जात्रेच्या क्रावडांत सायडीक दवरचें किंवा दर्शन घेवपाक जाय. आमी उरलेले स्पेशली रोड आहा ताका प्रायोरिटी आनी खंयतरी जाता तितले ताका ऑफिसरांतल्यान वचपाचें दर्शन घेवपाचें ताका प्रायोरिटी दिवची. सक्सेसफूल मॉक ड्रील सगळ्या स्टाफांनी पयला फुडल्या जाग्यार दिवची. जे जे एक्झीट रोड आमी दाखयल्या ज्या जाग्याचेर आनी ब्लॉक प्रत्येकान फॉलो करचे अपील करपा खातीर कंटिन्युअसली
CCTV कॅमेरा आणि लाऊडस्पीकर बाकीचे सगळीकडे लाया सगळ्यांना अपील करता म्हणजे तांत्याने पालन करते लोकांनी आधी खबरदारी डिसिप्लिन समाजामध्ये प्राय आमदारी कमिटी जर फाटल्या 10-15 दिवस प्रत्येक खबरदारी घेत असतात आणि लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा असतात की लढाईच्या दर्शनात येऊन नये तर सगळ्यात अधिक लोकांकडे मागतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सगळ्यात चड राष्ट्रहित काय पक्षाचे हित या प्रश्नाचेर राजकारण परत एक फावट गरम झाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधकांचेर खर टिका केल्या आणि बायला आरक्षण विधेयकाच्या प्रश्नाचेर विरोधकांच्या भूमिकेचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलां. ट्रिपल तलाक, कलम 370 आणि आता बायलांचे आरक्षण काँग्रेसी सयत विरोधी पक्ष सुदारणांक आडायतात असो आरोप प्रधानमंत्रीन केला. 2029 वर्साच्या वेंचणुकेत बायलांचो व्हड प्रमाणात वांटो घेवपा खातीर हो कायदो गरजेचो आसा अशें तांणी सांगलें. मजगतीं काँग्रेस, TMC, DMK आनी समाजवादी पक्षाचेर टिका करून तांणी स्वार्थी राजकारणाक लागून देशांतल्या बायलांक हानी असो एक गंभीर आरोप केला. एक खीण निष्काळजीपणा आणि आयुष्यभर दुःख अशी काळजाक पीळ घालपी घडणूक गुडी पारोडा वाठारात पळोवपाक मेळ्ळी. उदकान भरिल्ल्या बालदेत पडून 10 म्हयन्याच्या सान भुरग्याक दुखेस्त मरण आयलें. हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारात दुख्खाचे लार पातळ्ळा. पळयात. गुडी पारोड्या वाठारात सादे जीण जगपी कुटुंबाचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. कर्नाटकांतल्यान कामाच्या सोदात आयिल्ले हे जोडपे आपल्या 2 ल्हान भुरग्यां वांगडा गुडी पारोडा वाठारात रावताले. खडी क्रशराचेर मजूर म्हूण काम करताले. शेनवारा सांजवेळार 5 वरांचेर सुमाराक आवय कांय खिणा खातीर शौचालयांत गेली आनी त्याच थोड्याच वेळान घात जालो. भायर दवरिल्ले 10 म्हयन्याचे भुरगे लागीं उदकान भरिल्ल्या बालदेत पडले. आवय भायर येता म्हणसर सगळे सोंपले. भियेल्ल्या आवयन रोखडेच भुरग्याक केपें प्राथमीक भलायकी केंद्रात व्हेलो, पूण दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. हे घडणुकेची म्हायती मेळे बरोबर केपें पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत पंचनामो केलो आनी फुडली चौकशी सुरू आसा. मजगतीं एका खिणाक दुर्लक्ष जाल्ल्यान घडिल्ली ही घडणूक सगळ्या खातीर एक दुखेस्त शिटकावणी जावपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा रातचे शिरगांव मॉक ड्रिल जाले. ते खातीर पुलीस, उजो पालपी दळाचे जवान, ब्लॅक कमांडो, होमगार्ड आनी हेर मेळून 1,500 परस चड कर्मचारी सांजेच शिरगांवां हजर जाल्ले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आतां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. आमदार विरेश बोरकार आनी पक्ष सुप्रिमो मनोज परबा मदीं आशिल्लीं केस्तांवां दिसून येतात. जुलियस आल्मेदा वयल्यान सुरू जाल्ल्या वादाक लागून आरजी पक्षा अंतर्गत फूट पडटा काय कितें असो प्रस्न उपरासला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात आमदार विरेश बोरकार आनी पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब हांचे मदीं फाटले कांय दीस जाले व्हडलो फूट पडिल्ल्याचे दिसून येता. आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हाणें मनोज परबाचेर केल्ले टिपणे वयल्यान वादाची सुरवात जाली. जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खासा मनशा कडेन प्रस्न उपरासले. ताचेर चौकशी म्हणून मनोज परबान पार्टीच्या पदाधिकाऱ्या सयत सांत आंद्रेच्या RGP गटा कडेन बसका घेवपाचे थारायले. ह्या बसकेत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्मेदाचेर फोग काडलो. पक्षाच्या आड काम करता म्हूण सांगून आल्मेदाक धारेर धरलो. ह्या मुद्द्याचेर भासाभास चलताना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 2022-23 जुलियस आल्मेदान पक्षाड उलयताना एका समाज वावुरप्याचो पोस्ट लायक केल्लो हाचे पुरावे लेगीत उक्ताडार हाडले. जाणा जावन मनोज परब जुलियसाचेर आरोप घालता आनी पोरणे पुरावे भायर काडटा अशें सांत आंद्रे गटाचे म्हणणे.
देखून सांत आंद्रेचो गट ठामपणान जुलियस आल्मेदा बरोबर रावलो. पण रोखडेच जुलियस आल्मेदाच्या नांवान शेनवारा 11 एप्रिलाक आरजीपीन आपल्या सोशल मिडियाच्या पेजीचेर पोस्ट घालून जुलियस आपल्या पार्टीचो वांगडी न्हू तशेंच ताचे संबंध पार्टी कडेन ना अशें घोशीत केले. ह्या पत्रात जुलियस आल्मेदा पक्ष फुडाऱ्या आड भायर उलयता तशेंच समाज माध्यमाचेर पक्षाच्या आड आशिल्ले लोकांचे पोस्ट लायक करता अशें रजावय दिले अशी माहिती गोमंतक टीव्हीक आरजीपीच्या एका कार्यकर्त्यान दिली. त्याच दिसा सांत आंद्रे गटांतले कांय वांगडी जुलियस आल्मेदा बरोबर ठामपणान उबे राविल्ल्याचे दिसून आयले. विरेश बोरकारान आपल्या सांत आंद्रेच्या गटा बरोबर बसका घेवन आपूण जुलियस आल्मेदा बरोबर आसा आनी सदांच आसतलो अशें आश्वासन दिले. मजगती मेळिल्ले म्हायते प्रमाण विरेश बोरकाराच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं मनोज परबाक लागीं आशिल्ल्या दोगांक विरेशान कामावयल्यान काडून उडयले अशी माहिती विधानसभेतल्या सुत्रां कडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळ्ळा. एकंदरीत पळयत जाल्यार मनोज परब विरेशाचेर जैटा अशें फेसबूक पोस्ट घातिल्ले दिसून येता. तशेंच मनोज परबान शुक्रारा राती 2 वरांचेर जेलस अशें आपल्या फेसबूक पेजीचेर पोस्ट केल्ल्यान मनोज आनी विरेशा मदीं फूट पडिल्ल्याचें दिसून येता. मजगती हे विशीं गोमंतकान आमदार विरेशा कडेन आनी मनोज परबा कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात तांच्यांनी फोन घेवंक ना. कांय दिसा आदीं मनोज परब तशेंच ताचे समर्थक प्रसार माध्यमां आड उलोवन उजो करताले. पूण आतां चित्र पळयलें जाल्यार तांचे मदीं उजो पेटला अशें दिसूंक लागला. ही आतां 2 खाप्प्या फुडाऱ्यां मदीं पेटिल्ल्या उज्याची कीट आनीक भगभगतली काय ना ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. तशेंच ह्या पेटिल्ल्या उज्याचो परिणाम पार्टीचेर आनी येवपी वेंचणुकांचेर पडटलो काय हो प्रस्न म्हत्वाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांगे बाराजाण भाटी वाठारांत रानवटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्यान लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला. रस्ते हुपतना लेगीत गवेरेड्यांक लागून गांवच्या लोकांक धोको सोंसचो पडटा. ताचो परिणाम तांच्या दिसपट्ट्या वावराचेर जाता. नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर बेगोबेग उपाय करचे अशी मागणी थळाव्यांनी सेगीत रान खात्या कडेन केल्या. वाडत वचपी रानवटी जनावरांक आडावपा खातीर प्रशासन खंयची पावलां उबारतली हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा. बायलां आरक्षण विधेयकाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन परतून एक फावट बायलांच्या हक्का कडेन तडजोड केल्या असो आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खाशेली विनंती करून लेगीत काँग्रेसीन आपलो निर्णय बदलूंक ना. 1998 वर्सा काँग्रेसीन अशीच भुमिका घेतिली. देखून लोकांच्या घराघरांनी वचून ह्या घडणुकेची म्हायती दितले. तशेंच बायलांक आरक्षण दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा अशें दामून सांगलें. मजगती ह्या विधेयकाक काँग्रेसीन आनी इंडिया अलायन्सान विरोध केल्ल्यान लोकशाये खातीर हो दुर्दैवी दीस आसा अशी खर टिका मुख्यमंत्र्यान केल्या. नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल जे आसा ते बिल काल 2/3 मेजॉरिटीन पास जालें ना. खरें म्हटल्यार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सगळ्या पक्षां कडेन अपिली केल्लें, तांकां व्यक्तिगत पत्रांय बरयल्लीं आनी तांकां ह्या सगळ्या बिलाक तुमी सपोर्ट करचो अशें म्हणून तांचे कडेन रिक्वेस्टूय केली. अनफॉर्च्युनेटली काँग्रेसीची पळय जी घाती परंपरा आसा ती परंपरा हांगाय चालू उरली आनी म्हणून ते लज काँग्रेसीक म्हटल्यार ही बायलांच्या संदर्भात महिलांच्या संदर्भात खूप बरे गजाली फक्त तोंडान उलयता, पण प्रत्यक्ष जेन्ना वेळ आयलो त्या वेळाचेर ते सगळे फाटी सरले आनी ह्या हातूंतल्यान तांची नारीक मुखार वचपाचें जे एक पावल आशिल्लें त्या पावला कडेन फाटी उरले. एक काल जर हे बिल पास जाल्लें जाल्यार हो एक देशाच्या इतिहासांतलो एक सुवर्ण क्षण जातलो आशिल्लो, गोल्डन डे म्हणून जो मार्क केलो जातलो आशिल्लो. पण जी परंपरा काँग्रेसीन 1998 त्या वेळाचेर अशेंच बिल आशिल्लें, तेन्नाय तशेंच पाड घातले. त्या वेळाचेर म्हाका याद जाता तंबीदुराई, आय मे बी रॉंग, पण तंबीदुराई मिनिस्टर आसतना तें बिल वचून काडलें, ओडलें, तें पिनलें, तें भायर उडयलें. ताजे नंतर 2003 अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारान मल्टिपल टायम्स हो अटेम्प्ट केल्लो आसा. त्या वेळाचेरय अशेंच 2 वेळा जेन्ना बिल प्रेजेंट केलें तेन्नाय तशेंच जालें आसा. तेन्नाचे समाजवादी पार्टी आसतले, मागीर BSP आसतले, बाकीचे सगळे पक्ष आसतले तांच्यांनी आनी काँग्रेस आनी आतां तरी बालक बुद्धी राहुल गांधी म्हणजे लोकांनी सगळ्यांनी पळयलां. आमच्या कोंकणीन एक म्हण आसा, नाक खंय आनी आदोळी खंय, त्या प्रमाणे उलयतालो नारी बिलाचेर चर्चा चलताली, पण कोण जादूगार म्हणजे आनी कितें खंयचे खंयच कितें उलोवन
ताजें म्हत्व कमी करप म्हणजे तेन्नाच कळटालें की आमकां ह्या बिलाचे आनी नारी शक्तीच्या संदर्भात कांयच येना. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यां खातीर एक बरी खबर आसा. केंद्रीय मंत्रिमंडळान DA म्हळ्यार डियरनेस भत्तो 2% वाड करपाक मान्यताय दिल्या. ही वाड 1 जानेवारी 2026 सावन प्रभावी जातली आनी DA सध्याच्या 58% वयल्यान 60% मेरेन वाडटली. हो फायदो केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच निवृत्ती वेतन धारकांक DRच्या रुपांत मेळटले. ह्या निर्णयाक लागून लाखांनी कर्मचारी आनी पेन्शन धारकांची येणावळ वाडटली आनी वाडट्या म्हारगायेच्या मुखार हो निर्णय थाकाय दितलो. कुसमण केपें वाठारांत एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. कुलूप लायिल्ल्या घरांत आवय आनी चलयेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जालो. तांची नांवां अलका शिरवयकर वर्सा 70 आनी तिची धूव अनार शिरवयकर वर्सा 42 अशी आसात. केपें पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा 14 एप्रिलाक निमाणे दोगांक शेजाऱ्यांनी घरगुती सामान घेवन केपें बाजारांतल्यान परततना पळयल्ली खंय. ते उपरांत आवय अलका आनी धूव अनार 3 दीस घरा भायर तांकां दिसूंक नाशिल्ले. हाका लागून शेजाऱ्यांक दुबाव आयलो. ही गजाल ताणें आदले नगरसेवक तेरेजा त्रावाजो हांकां सांगिल्ले. त्रावाजोन रोखडेच केपें पुलिसांक ही म्हायती दिली. शेजाऱ्यांच्या शिटूकसाणेक लागून ही घडणूक उजवाडाक आयल्या. 3 दीस घरा भायर हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान शेजाऱ्यांनी दुबाव उक्तायलो. वेळार म्हायती मेळिल्ल्यान ही घडणूक उजवाडाक आयली. आवय धुवेचो असो दुर्दैवी शेवट जाल्ल्याची खबर आयकून वाठारांतल्या लोकांनी दुख्ख उक्तायला. शांत आनी सादे जिवीत जगपी ह्या कुटुंबाचो शेवट जाल्ल्यान जायत्या जाणांक धक्को बसला. थळावो नगरसेवक आनी लोकां सयत पुलीस घडणुकेच्या थळार पावले. घराची दारां बंद आशिल्ल्यान जनेला वयल्यान तपासणी केली. त्या वेळार अलका शिरवयकर जमनीर पडिल्ली दिसली. घरांतल्यान येवपी बुरशा वासाक लागून घरांत भितर सरतना पुलिसांक अनार शिरवयकाराची कूड मेळ्ळी. आवय आनी धूव दोगूय ह्या घरांत रावताली. अलकाचो पूत पोरवरी रावता आनी पुलिसांनी ताचे कडेन संपर्क साधून ताका केपें आपयलो अशी म्हायती मेळ्ळा. घडणुकेच्या थळार पंचनामो केल्या उपरांत दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. मरणाचे खरे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना आनी केपें पुलिसांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या. हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पळसकट्ट्या मोलेचे पार्सेकर फूड्स कंपनी आड थळाव्यांच्या चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक शेनवारा 16 दीस पुराय जाले उपरांत लेगीत आंदोलनाची सरकार कसलीच दखल घेना असो आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्यांनी आता येवपी वेंचणुकेत मतदान करपी संबंधी गंभीर भूमिका घेवपाची शिटकावणी दिल्या. गांवांतले सुमार 300 मतदार कोणाक आनी कित्याक मतदान करचे हाचेर परतून विचार करतले अशें तांणी स्पश्ट केलां. इलेक्शन टायमार तितली सोदपा कोणूय येतले न्ही तेन्नाच कशी मेळटली. आतां तेंची कितें तरी तुमी एक्शन घेयत ना जाल्यार आनी कोण घेतलो. आतां आनी आमच्यान कांय सांगू बी नजो आनी कांय नजो तेन्ना तुमी कितें तें पळय. अरे 8 दीस जाले 16 दीस जाले पळसा काट्यार बायलो बसता आमी बसता आमची अशें किंमत ना जाल्यार आतां तांकां उबेदार करून घेवपाचें ना. आमची कोणूच सरकार वासपूस घेयना कोणूच पळयना. ताण भुकेचे ताणेचे रात दीस आमी हांगा रावता तेन्ना आतां आनी आमचें इलेक्शन म्हणून आमकां येवन सांगपाचें ना कोणी. आमचो 100 लोक आसा आमी 100 आमचो 200 जवळ जवळ 300 वोटींग आहा आमची. 300 वोटींगेंतले एक कोणाक वोटींग घालपाचो ना आनी जाग्यार सुद्दां तांकां घेवपाचें ना. आमची वासपूस कांयच करिना जाल्यार तांकां आनी आमचें कितें आहा कांयच ना. आमी आतां मारपाचेच म्हूण आमकां कितें तरी निर्णय जर सोमारा पर्यंत दिलो तर सालवा नाही तर सोमारा पर्यंत जर निर्णय कोण दिना जाल्यार हांगा उबे कोणाक करून घेवपाचें ना. आमी आतां जवळ जवळ 3 पिढ्यो आमगेल्यो जाल्यो. 3 पिढ्यो जावन आतां दुसरी पिढी जाली तरी आमचे कोण वासपूस घेयना. आमी मत्त फूल बीजे वांगडा आहा तेन्ना आमकां BJP सुद्दां आमकां तेजे हे करून घेयना म्हणटना बरोबर आतां आनी कोणाक अधिकारूय ना आनी हक्कय ना आमकां विचारपाक. आमचे सरकार सामके डोळे बंद करून बसला. ते कितले पर्यंत बसता ते पळया. आमकां सांग बसल्या 16 दीस जाले. आमची कोण चवकशी करिना काय कितें आवाज करिना काय ना. आमी करपाचें कितें आतां इतले दीस बसून. जर आमकां जर कोणी आज जालो शेनवार फाल्यां जालो आयतार सोमार येयलो जर आमची कोण चवकशी करिना आनी आमकां जर पळयना
जाल्यार आमी आनी फुडले फावटी आनी इलेक्शना कडेन आनी पळोवपाचें ना, हांगाच रावपाचें न्हू. आनी आमकां कोणी सरपंच बी ना इलेक्शना टायमार. आमच्यो पळय हांगासर बायलो, आमचे भुरगे, दादले बसला, तांकां आनी आमी फुडें आतां आनी इलेक्शनाक आमी आनी वचपाचीं ना. आमकां इलेक्शन आनी कसलें आसतलें? आमकां कोण पळोवपा ना जाल्यार आनी इलेक्शनाक आमकां कोण पळयतलो आनी आमी इलेक्शन कोणाक कितें करतलीं? रावणफोंड मडगांव रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा खातीर 20 ते 24 एप्रिल मेरेन पॉवर हाऊस सर्कल ते रावणफोंड सर्कल आणि ओल्ड रेल्वे स्टेशन कडेन वचपी रस्तो कांय काळा खातीर बंद आसतलो. पर्यायी रस्ते वापरपाचें आवाहन येरादारी पुलिसांनी केलां. गरजेचे सुरक्षेचे नेम पाळपा खातीर GSIDCक सुचोवण्यो जारी केल्यात. हे विशींचो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केला. आम्ही सध्या रावणफोंड ब्रिजा सायटीर आसा आणि आता आम्ही सोमारच्यान ब्रिजाचे गर्डर लॉन्चिंगाचे काम चालू करपाचे आसा. आता गर्डर लॉन्चिंगा खातीर आम्ही कलेक्टरा कडल्यान अप्रुवल घेवन हो जो रोड आसा फ्रॉम रावणफोंड सर्कल टू पॉवर हाऊस सर्कल अँड फ्रॉम पॉवर हाऊस सर्कल टिल ओल्ड स्टेशन रोड सर्कला पर्यंत फुल ब्लॉक आम्ही दवरलेलो आसा. त्याच्या खातीर सगळ्या लोकांक हे सांगपा खातीर एक कॉन्फरन्स घेवपाक येता आणि हेतून आमी सोमारच्यान रोड फ्रॉम दॅट इज 20 एप्रिल सकाळी 7:30च्यान दनपारा 3:30 पर्यंत रोड बंद दवरतले. मंगळारा सकाळी 8 रोड बंद दवरतले ते बुधवारा 5 पर्यंत सकाळचे बंद आसतलो. मागीर ब्रेस्तारा हो रोड सकाळी 6:30 बंद जातलो, तो दनपारा 2 पर्यंत बंद आसतलो. आणि शुक्रारचो हो रोड 7:30 बंद करतले ते 3 पर्यंत बंद आसतलो. सो हेची लोकांनी दखल घेवप आणि त्या प्रमाणे मातशे गव्हर्मेंटाक सहयोग करून कामाक हातभार घालप हेची रिक्वेस्ट करता हांव सर. आता रावणफोंड सर्कल आसा थंयच्यान कोणाक मडगांव येवपा जाय, लोकांनी रेल्वे स्टेशनांतल्यान तो रोड घेवन मागीर खारेपांडल्यान वयर रस्त्यान येवपा जाता. आनी पॉवर हाऊसा कडल्यान जे वयर वयतात पळय तांकां दवरली तेन्ना सोंसपा जाता, नाल्यार परतून सिटींतल्यान त्या सायडीन परतून खारेपांड्यान येवपा जाता. सो हे लोकांनी स्कुला टायमाचेर सकाळची स्कूल टायमींग आसता, लोकांनी हेची दखल घेवपाची आनी आमकां आनी पुलिसाक कॉपरेट करपाचें आनी मातशें थंय फर्स्ट डे टायम लागतलो तेका मातशें बेगीन भायर सरून भुरग्यांक पावपा वचपाचें ना लास्ट मोमेंटाचेर गर्दी जातली. गोंयान हवामान खात्यान 19 ते 21 एप्रिल या काळात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्या 3 दिसांत वीज पडपा वांगडा गडगड मारून पावस पडटलो असो अदमास खात्यान उक्तायला. फुडले 6 दीस राज्यात चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. तशेंच दर वर्सा शिरगांव जात्रे वेळार वातावरण ढगाळ आनी कांय प्रमाणात पावस पडटालो. मात अंदू अशीच स्थिती आसतली वा ना असो प्रस्न सध्या निर्माण जाला, कारण हवामान खात्यान 21 एप्रिलाक येल्लो अलर्ट जारी केला. मोलेच्या स्कॅनर चेक पॉइंटाचेर काम करपी 18 कामगारांक फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन पगार आनी नेमणूक पत्रां मेळूंक नाशिल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. ह्या प्रकरणात कामगार पंचायत मंडळा कडेन धांवले. पंचायत मंडळान रोखडीच कंत्राटदारा कडेन बसका घेवन चर्चा केली. हे चर्चे वेळार कंत्राटदारान फुडल्या सप्तका भितर उरिल्ले कामगारांक पगार आनी नेमणूक पत्रांय दिवपाचें उतर दिलां. आतां दिल्लें उतर प्रत्यक्षात केन्ना चालीक लागतलें हाची सगळेच कामगार वाट पळयतात. तुम्ही कितें सांगला पळय हो चिरो उखल किंवा बाटली उखल तेंच्यान ते सुद्दां उखलल्या सगळें काम केल्लें आसा. पूण आमकां इतलेंच जाय की एज अ लोकल ह्या भुरग्यांक कोणाक हात लावपाचो ना. म्हळ्यार हात लावपाचो ना मिन्स कोणाक भुरग्यांक तुमी काडपाचें ना सद्याक.
तुमचो जितलो कॉन्ट्रॅक्ट जितल्या दीस गेट आसा जितल्या दीस ही सिस्टम चलतली तितले दीस हे भुरगे हांगा कामाक जाय. कित्याक ह्या भुरग्यांनी तूं म्हाका हांगाच न्हू, ह्या भुरग्यांनी हांगाच काम करूं ना. पत्रा देवी कोणी गेटी बसयल्या ह्याच भुरग्यांनी वचून बसयल्या, खंडलाय बी ह्याच भुरग्यांनी, सगळी पायपां ओडल्या, सगळी हे शेडी कितें घालपाचें आहा तें ह्याच भुरग्यांनी घातल्या. पत्रा देवी धरून काणकोण धरून केरी धरून सगळे हेच भुरगे गेल्ले आसा. 4-5 भुरगे वयताले हांगच्यान आनी सर येताले व्हरपाक ना म्हणून सरान ऑन कॅमेरा सांगून सरान. आता त्यांनी कित्याक ताका कोंकणी कळना जाल्यार कित्याक जाय तर हे भायले सुहास बाब आता त्यांनी एश्युरन्स दिला न्हू, किती म्हणून दिले तुमकां एश्युरन्स आता त्या भुरग्यांक? सरान दिला न्हू तुमच्या कडेन किती म्हणून सांगला की अपॉइंटमेंट लेटर विदीन वीक दिता म्हणून. सारकें मरे, अपॉइंटमेंट लेटर विदीन वीक दिता म्हणून सांगला आनी ते दिवपाक जाय. कित्याक हेच्या पयलीं बी पेमेंटा खातीर विदीन वीक 7 दिसांनी 8 दिसांनी पेमेंट करता. हो पेमेंट अजून पर्यंत त्यांचो जावना. कमीत कमी 4-5 महिन्याचो पेमेंट उरलेलो आसा भुरग्यांचो. म्हळ्यार एकट्याच्या भुरग्याचो कमीत कमी 60 हजार उरलेले आसा. आनी कितें आसा ते कायदेशीर गोष्टी करच्यो. अपॉइंटमेंट लेटर त्या भुरग्यांक मेळचे बेगीनच्या बेगीन, इतलोच त्यांचो इशू आसा. आता तुमचं पेमेंट उरलेलं आसा हय पेमेंट उरलेलो आसा भुरग्यांचो उरलेलो आसा. थोड्या हाय बट ऑल द थिंग्स क्लियर करतले. ईश्वर केला की 7 दिसा भितर करता म्हणून सांगला. सपोज तेणी 7 दिसांनी परत एकदा आमी हांगा विजीट करले आनी तेन्ना मागीर डिसिजन घेवपाचें आमी डिसिजन घेतलें. सो तेणी आमकां सगळ्या पंच बॉडी हुजीर सांगला आनी त्या भुरग्यां हुजीर सांगला की तो अपॉइंटमेंट लेटर आतां 7 दिसा विदीन वीक दितले आनी तशेंच तुजो जो फाटलो पेमेंट उरला तो कंटिन्यू 7 दिसा भितर क्लियर करतलो आनी फुडलो जो पेमेंट जातलो तो टायम टू टायम तिजो जातलो अशें म्हणून तेणी एश्युरन्स दिला. किती झाले स्कॅनर आज हांगा? There was nothing scam in this. What was the things we were trying to आता आमी चिंतलेले मातशे भुरगे कमी करून जर चलता जाल्यार पळोवपाक केल्ले आमी, पूण जायना. ते भुरगे सगळे आमचे फुड्यान येयले, तांकां सगळ्यांक कामाक जाय आनी कामाक रावंक म्हणून तेंच्यांनी हें केलां. तेंच्यांनी आतां भुरग्यांक सांगलां म्हाका तांकां अपॉइंटमेंट लेटर जाय ते आमी हांव आनी सरान आतां तांकां सांगलां, आश्वासन सुद्दां दिल्या विदीन अ वीक आमी तांकां अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता. आनी तेंचे एक पेमेंटाच्या बाबतींत जर आहा तांकां आमी एन्श्युअर एक केल्लो की एवरी मंथ बिफोर ऑन ऑर बिफोर 7th वी आर गोइंग टू डू द पेमेंट्स. इतले तेंची आसली मागणी आनी आमी ते स्विकार सुद्दां केल्या आनी तांकां हें करता कामांतल्यान काडटा ना. आतां कोणाक अपॉइंटमेंट लेटर तुमी 7 दीस भितर वी आर गोइंग टू गिव देम इशू द अपॉइंटमेंट लेटर टू देम. त्यांचं पेमेंट जो उरलेलं पेमेंट्स विल बी ऑन ऑर बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ. ओके. जो कॉन्ट्रॅक्ट जाल्लो तो खंयचे कंपनीचेर जाल्लो? मिस्टर टेक टेक्नॉलॉजी प्रायवेट लिमिटेड. मिस्टर टेक टेक्नॉलॉजी. नमस्कार, आमी मोले आसा जे जाग्यार हांगा गाडी स्कॅन करपाचो टोल नाका आसा त्या जाग्यार आसा. जे जाग्यार हांगा 18 भुरगे हे टोल नाक्याचेर काम करता तेंचे भितर कांय तरी इशू जालो आनी तांकां आमी वळखना म्हणपालो जो कोण वरिश्ट आसा तो. पूण अशें येलें की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा यादव तेणी येवन हांगा तो समजुता काडलो आनी तेंचे फाटले 1-2-3 म्हयन्याचो कितें पेमेंट उरला 4 म्हयन्याचो कितें तरी तो तेणी पगार दिता म्हणून सांगला आनी 7 दीस भितर तांकां अपॉइंटमेंट दिता म्हणून सांगलेलें आसा. आतां सद्या मोली पंचायत मंडळ जी आसा तेणी हांगा फुडाकार घेवन जो इशू हांगा जो आसा तो मिटिल्लो आसा आनी हे भुरगे 18 भुरगे जे लोकल आसा ते 18 भुरगे हांगा कामाक सद्याक चडलेले आसा. हेजे भितर तेंचे भितर कितें तरी गैरसमज जालो आनी तेंच्यांनी आयच्यान कामार चडपाचें ना म्हणून ठरिल्ले रावताले. पूण जेन्ना यादव कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी तेणी आनी पंचायत मंडळांची भितर बैठक जाली आनी हो हांगा प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा. तांकां आतां 7 दीस भितर तांकां अपॉइंटमेंट लेटर दितले आनी तेंचो जो पगार उरलेलो तोय दितलो म्हणून तेणी सांगलेलें आसा. दुसरी म्हळ्यार हाज्यान पयलीं 1-2 जाणांक काडलेले आसा तो तेणी सांगलें की ताका घे म्हळ्यार हांगा सद्याक कामगार चड जाल्ले आसा आनी ताका लागून आमी घेवंक शकना अशें तेणी कॉन्ट्रॅक्टर यादवान सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ गिरेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.